केपें तालुक्याच्या 1200 सुगदळे गावात बेकायदेशीर खडयेची खण चलता। जिलेटिनाचो वापर करून तशेंच मोठी मोठी माखनांचो उपेग करून हांगा दोंगर पोखरपाचे काम सुरू आसा। ह्या खातीर थळावो सैम इबाडटा। तशेंच मोठे मोठे ट्रकाच्या येरादारी खातीर गावान आशिल्लो एकूच आनी पोरनो पूल मोडपाक पावला। लोकांच्या घरांच्या वण्टीक वेऱ्यो गेल्यात। तशेंच थळावो वाठार प्रदूषित जाल्ल्या कारणान लोकांची भलायकी इबाडपाक लागल्या, अशी म्हायती गांवांत रावपी लोक दितात। ह्या विशीं थळाव्या पंचायतीक तशेंच हेर सरकारी यंत्रणेक कागाळ करून लेगीत खण चलोवप्यांचेर कांयच कारवाय जाल्ली ना। ही बेकायदेशीर खण जाता तितले बेगीन बंद उडोवची अशी मागणी थळावो नागरीक खुशाली गांवकार हाणें केला। आमची कोरी चलता हिंगा प्रॉब्लेम जाता भुरग्यांक येवपाक वचपाक सगळे तेंगे आमची घरां बी सगळी मोडून गेले आनी 2-5 वर्स फाटी बारश्यां पळय कोरी चलतालो थिंगा आमची भाऊ अशें म्हणटे बारश्याचे तेवूय बी आमचे मरून गेले। तेंची कांय फायनान्सर कांय केला तेवूय तांकां प्रॉब्लेम जाला। अशें आमची बी गांवां जावची न्हू हे आमी सांगताय तुका। आनी आमची घरां बी लोक म्हणटा आपणा डॅमेज जाला हे जाला ते कोण पळयता आमकां कोणच पळोवपा ना हांगा ते आमीच करचे पडटलें। लास्टाक हे काडटले 2 दिसान पळटले आपणा हिंग काय ना हे ना म्हणटले पळटले। आणि पुलाचे किती प्रॉब्लेम जाता? पूल तर आमचो जाल कितली वर्सां जाली पयलीं बांदलो तो आतां मोडपा जाला आनी ह्यो गाडयो तर चल्ल्यो अश्यो जाल्यार ते सामको मोटलो तो आनी आमकां येवपा वचपाक प्रॉब्लेम जातले। आणि दुसरी वाट ना तुमकां? ना, आनी दुसरी वाट ना खंयच्या सायडी वचपाक। चलत सुद्दां वचपाक वाट ना? चलत वचपाक जाल्यार वाट गाडी 2 वयची पडटले न्हू वचपाक। तो सुद्दां न्हंयच्यान? हय सकयल्यान ब्रिजा कडेच्यान तो सकयल साकून? हय सगळं सायडीच्यान वचपाक मेळटलें पूण प्रॉब्लेम जातलो न्हू भुरग्यांक येवपाक वचपाक प्रॉब्लेम न्हू। आतां कितें मागता तुमी? आमी ते हें बंद करचें म्हण तेंचे कडेन मागताय। तुजें नांव कितें? खुशाली गांवकर। गोंय म्हणटकच सगळ्यात पयलीं दोळ्या मुखार उबे रावता ते सैमान नटिल्ले सुंदर सोबीत गोंय। मात ह्या सैमाची जतनाय घेवपाक सरकारी यंत्रणा कशा पद्दतीन अपयशी थारल्या तांची जाणविकाय सुगदळ्या गांवचे चित्र पळयल्यार दिसून येता। शारा परस गांव सैमान चड गिरेस्त आसता अशें म्हणटात, मात आतां गांवच्या सैमाक लेगीत उरबडप सुरू जाला। हे सुगदळे गांवची परिस्थिती पळयल्यार कळून येता। गोमंतक टीव्ही खातीर केपेच्यान रिपोर्टर विजयकुमार कोपरे हांचो हो खाशेलो रिपोर्ट। लोकांचे प्रश्न अशेच तुमच्या मुखार येतले, मात सध्या घेवया एक ल्हानसो विसव। खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।